नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोयच्या मायनिंग लीज काळाची केस सुप्रीम कोर्टान धुकल्ली शुक्रारा। केशीच्या निकालाचेर गोयच्या मायनिंगाचो फुडार पार्टी करचे म्हूण पंचायतीचे अर्जाचोय जावं येता विचार। श्रीपाद भाऊची भलायकी सुधारता। मुख्यमंत्री म्हणटा नॉर्मल ऑक्सिजनार येवंक 3 ते 4 दीस। एम्साचे टिमीन सुदीन चर्चिलाकय तपासलो। रवी निळकंठ घरचे घरा सभापती जीएमसीत ऍडमिट। दोनापावलाची वादग्रस्त 1.25 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन सरकार अजून ताब्यांत कित्याक घेना? काँग्रेस सरकाराचे कांड बीजेपी फुडें चलयता। आपान उस्तिले जमीन कांड। कसिनोची ट्रेड लायसन रिन्यू करपाचो महापालिकेचो सध्या प्लान ना। हॉटेलां टॅक्सीवाले खंय पावले महापौरा कडेन। महापौर म्हणटा आमदार नगरसेवकांक विचारता अजून थारना। आनी चवथीक व्हडलोसो बोवाळ नासतना गणपती गंगेचे वाटेर 5 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन। आतां उरिल्ल्याची चवथ, गणपती फेब्रेर माघांत। गोयच्या मायनिंग लिजाच्या काळाची केस सुप्रीम कोर्टान शुक्रारा धुकल्ली। वेदांत आनी गीताबाला परोळेकरान घाल्ल्या अपिलांचेर गोंय सरकाराची अपील जोडची म्हूण सरकाराचोय प्लान आशिल्लो। हे सुनावणेंत पार्टी करचे म्हूण कांय पंचायतींनी अर्ज घाला। शुक्रारा ताचोय विचार जावं येता। गोयच्या मायनिंगाचो फुडार हे केशीचेर आशिल्ल्यान गोंयकारांची केशीचेर नजर। आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊची भलायकी मातशी सुधारता। नॉर्मल ऑक्सिजनार येवंक 3 ते 4 दीस वतले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। ताची RT-PCR टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या। एम्साचे टिमीन आमदार सुदीन आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिलाची वासपूस करून भलायकेचो अदमास घेतलो। मजगती सभापती राजेश पाटणेकार जिवाक बरें दिसना म्हूण जीएमसीत ऍडमिट जाला। श्रीपाद भाऊची भलायकी सुधारता। सुदीन आनी चर्चिलूय बरे आसा। होम आयसोलेशनात आशिल्ले आमदार रवी आनी निळकंठूय बरे आसात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। सभापति राजेश पाटणेकर जीएमसीत एडमिट। आज सुबह से उनकी तबीयत और सुधर गई है। वो फिर से एक बार हाई इनफ्लो ऑक्सीजन पे है। उनके हिसाब से इट इज़ रिक्वायर्ड अनदर 3 to 4 days विल कम ऑन द नॉर्मल ऑक्सीजन, बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल। उनकी तबीयत बहुत अच्छी है। वहाँ पे हमारे MLA चची लाल लेमो हैं, उनको भी हमारे जो एम्स की टीम आई थी उनको भी देखा। अपने MLA सुदीन नवलीकर हैं, उनको भी देखा। और बाकी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स थे उनके बारे में भी चिंता की, उनके बारे में सजेशंस दिया। आज MLA चची लालेमो इनकी भी तबीयत ठीक है। आज सुदीन नवलीकर की तबीयत एकदम ठीक है। बाकी MLA रवि नाइक ही इज इन होम आइसोलेशन। मैंने कल ही उनकी इंक्वायरी की थी, वो ठीक है। MLA नीलकंठ हालकर ही इज ऑल्सो एट होम आइसोलेशन। उनकी तबीयत ऐसा कुछ सुना था कि जीएमसी में एडमिट हुआ है। ही हैज़ गॉन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अभी जीएमसी में कुछ उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दक्षिण गोयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतलो मॉर्ग कित्याक चालू करिनात काय म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो प्रश्न। हॉस्पिशियांत रातचो कोरोनान सोंपिल्ल्याची बॉडी फांतोडेर 3:30 घरा व्हरूंक लायली म्हूण बोवाळ। काल रातचो एक म्हजो वोटर 51 वर्साचो म्हळ्यार 51 year old जुझे पिंटो म्हणून आगाळीचो फातोड्रा हो कोविडान भायर पडलो। ताका हॉस्पिशियोन सांगलें की तुजी बॉडी आतां आमी बांदून दितात आनी तूं ती घरा व्हरनारे खंय व्हर म्हणून। 3.5 वरांचेर रातचें। सो म्हाका समजना एक गोंयकार आपले सोयऱ्याक 3.5 वरांचेर रातचो घरा कसो व्हरतलो। दुसरो प्रश्न म्हळ्यार SOPs दॅट आर गव्हर्मेंट SOPs दॅट आर इन that guidelines that are in force very clearly state that dead bodies are to be handled only by health professionals wearing PPEs. so एक मनशाक घरा कडेन बॉडी व्हरपाक कशें लायता ते, खंयच्या कायद्यान लायतात आनी असो इनसेन्सिटीव सरकार जाला कसो काय म्हणून। आनी कित्या खातीर एक्सक्यूज इज दॅट देर इज नो स्पेस इन द मॉर्ग। मॉर्च्युरी जी TB हॉस्पिटला कडेन आहा थंय तातूंत जागो ना। आतां माय इन्फॉर्मेशन इज that there is a 72 slot mortuary, a morgue in the new district hospital, which has been handed over by the GSIDC to the Directorate of Health Services 2 months ago.
2 म्हयन्यांनी कितले लोक मेले हांगा सावथान साश्टीन चड करून. आमचे फातोर्डान काल रातचे 2 गेल्या. आज हांव जाणा एटलिस्ट ऑफ 3 डेथ्स टुडे हियर इन दीस पार्ट्स. अशें आसतना ही मॉर्चुरी मॉर्ग ऑपरेशनल सरकार कित्याक करना? ऑफिसाचे स्टाफ सांगतात तूं 104 फोन मार 108 फोन मारून जालो वर जाल्यार आमकां काय न्हू. म्हणजे हातून क्लियर दिसता की जे कोविड मिसमॅनेजमेंट आहा हाचेर कोणाचें लक्ष ना. सरकार आपले चोरपाक पेटल्यात. मुख्यमंत्री हेल्थ मिनिस्टर आपल्या हातून बिजी आसात. पूण हांगा कोविडाचेर कोणाकूच पडिल्लें ना. आमी हे लास्ट शिटकावणी दिता हेल्थ वॉरियर आसा सगळे बरे आहा. पूण जर तुमी पेशंटा कडेन आनी जर लोकां कडेन जर सारके वागणूक दिनात, कारण जे कोविडान जे एक्सपायर जाता तांची फॅमिली पयलींच मेंटल ट्रॉमान आसता, स्ट्रेसान आसता. फाल्यां जर थंय कितें जालें पेशंटाच्या फॅमिलीन कितें जर एक्शन घेतल्यार आमी जबाबदार आसना. सेकंड थिंग, आनी हे जर परत परत रिपीट जर जावंक लागले हाचे जाल्यार आमकां एक हॉस्पिटल फोडपाची पाळी येतली. फोंडेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शेनवारच्यान चालू. आयडीतली ओपीडी शिफ्ट केल्ले दिलासाय फुल फ्लॅश सुरू जावपाचे वाटेर. आमदार मंत्री गोविंदान वचून हेल्थ सेंटराचे तयारेचेर नजर मारली. आणि हांगसर तितले एंटायर लोड घेवपाक आमकां सद्या शक्य ना. पूण तातूंतल्यान जर कितें जर आमी बदल जर कितें करपाक जाता, जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस बाकी सगळे ह्या एचडीएचे इंचार्ज डॉक्टर्स कितें शिफ्ट करपाक मेळटले त्या प्रमाणे ती तांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. आणि अशा पद्दतीन हो जो सगळो जो स्पेस जो आसा तो स्पेस युटिलायज करून जाता तितली बरी सेवा दिवपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. म्हणजे शेनवारा पासून ओपन आसतलें? हय, शेनवारा पासून फुल फ्लॅज आमी ओपन. फाल्यांच्या आयज रातचे आमी दिता. फाल्यां ते शिफ्टिंग आसतलें. शेनवारा पासून आमी सुरवात करपाचो आमचो प्रयत्न. आणि आमी थंय दिलासान भितर आतां आमी कंप्लीट जे घेतिल्लें आसा. आतां सेकंड फ्लोर आमकां 2 दिसांनी आमकां सेकंड फ्लोर दिता. आनी फाल्यां आनी पर मेळून आमकां सबंद सेकंड फ्लोर मेळटलो. म्हणटकच थंय आतां डिलिव्हरी सगळ्यो थंय जातल्यो. सो ऑन एन एवरेज कितले पेशंट येवपाक लागले थंय दिलासा? आता डेली नॉट लेस दॅन 100 पेशंट येता. कर्नाटकाचे नवे एसओपी प्रमाण पोळे चेक नाकार कर्नाटका वटेनची गेट उक्ती. कांय दिसां पयलीं एक मॅसेज असो सोशल मिडियाचेर सर्क्युलेट जायत आसा की गेटी आसा त्यो दोनी ओपन म्हणून. पूण प्रत्यक्ष हांगा परिस्थिती दुसरीच आसा. हे गेटी हो मॅसेजी लागून कांय गोंयचे लोक जे कर्नाटका वचपाचे ते हांगा येवपाक लागले कर्नाटका वचपाक. आनी कर्नाटकासून कांय लोक गोंया येवपाक आसा तेय येवपाक लागले. पूण शेवट कर्नाटकाची जी गेट आसा ती तेणी ओपन केल्ली आसा. जो स्टाफ एपॉयंट केल्लो स्पेशल स्टाफ कोविडा खातीर तोय स्टाफ काडला. आनीक फूल सेटअप सगळो काडलेलो आसा. तशेंच तेणी कोविडा पयलीं जी स्थिती आशिल्ली गेट फूल ओपन दवरल्या यो वच करपाक. पूण गोंयची एसओपी तशीच आसा म्हणटा हांगा आमी ऑफिसरां कडेन उलयले. गोंयांत जर जे टर्म्स लागताले टर्म्स एंड कंडिशन्स आशिल्ली जी कोवीड सर्टिफिकेट हाड नाल्यार 2000 भरून चॅकअप कर नाल्यार क्वॉरंटायन जावं, हे कंडिशन्स तशी आसा. त्या कारणान ही गेट बंद आसा अजुनी. लोक कांय प्रमाणात मिसगायड जाल्ले आसा. कोरोनाचे दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडत आसा. 497 नवे दुयेंती, 287 रिकवर आनीक 7 जाण सोंपले. एकूण 165 जाले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दोनापावलाची वादग्रस्त 1,30,000 स्क्वेअर मीटर जमीन सरकार अजून ताब्यात कित्याक घेना काय म्हूण आम आदमी पार्टीचो प्रस्न. सरकाराच्या जमनीत प्रायव्हेट प्रकल्प येतात म्हणून बोवाळ पडल्या उपरांत प्रकरण कोर्टांत वचून जमीन सरकाराची म्हणून क्लियर जाली. मात सरकार वग्गी. काँग्रेस सरकारांतले हें कांड बीजेपी आतां चलयता. चल्लां तें खंय काँग्रेस जनता पार्टीचें सरकार. हाजेर खूब डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा, खूब कारवाय जाल्ली आसा आनी सगळे ऑर्डर पास जाल्ले आसा. तरी पूण सरकार हो लँड आपल्या ताब्यात घेवपाक तयारूच ना. आतां जाली 2020. इतले सगळे ऑर्डर जावन इतले सगळे कारवाई जावन आनी कांयच म्हळ्यार फुडें हाज्या कितें करूंक शकता अशें आमकां कळना. तरी पूण गोंय सरकार जो आसा ताणें हो जागो आपल्या ताब्यात घेवंक ना आनी डिमार्केट करूंक ना. सो दुसरो प्रश्न आज उत्पन्न जाता की वाय इज गव्हर्मेंट अलाविंग दीस लँड स्कॅम टू कंटिन्यू. अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट इंट्रस्टेड ना. जाल्यार आमचो प्रश्न कोण आसा हेच्या फाटल्यान जो जे सरकारी ऑथॉरिटीज आसात तांकां सांगता की एक्शन घेनाका म्हणून. तितल्याचेर तें सोंपचें ना. आम आदमी पार्टी वेळ आयल्यार लोक आयकता फुड्यान सुद्दां वतले आनी खंयच्या कोर्टान वचपाक जाय त्या सुद्दां कोर्टान वचपाची तयारी आमची आसा. इट इज अ काँग्रेस गव्हर्मेंट स्कॅम. आनी आतां बीजेपी लास्ट ऑलमोस्ट 20 वर्सां राज चलयता, बारींग अ फ्यू व्हेरी स्मॉल पिरियड. की आतां अशें म्हणपाक दिसता की काँग्रेस आनी बीजेपी
एकठांय येवन राज्य चलयता. आमी फाटीं म्हटलेलें की काँग्रेस जनता पार्टी गोंयांत राज्य चलयता. हें अशें आतां हेजें एक उदाहरणांतल्यान सिद्ध जाता. झावेरी कांड कनेक्शनाचेर आमदार रोहनाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सावड्डेचो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष विलास देसायाची जाप. झावेरी कडेन कसलोच संबंद ना, बिझनेस कनेक्शन ना म्हूण विलासान मिडिया मुखार खुलासो केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी रोहनाचो आरोप न्हयकारला. रेव पार्टीचे मनी लॉन्डरिंग, बॅटींग नेक्ससा कडेन कनेक्शन म्हणून रोहनान जाहीर आरोप केल्लो. काल रोहन बाब म्हणटा की त्या कंपनीक बाब विनय तेंडुलकराचो इन्वेस्टमेंट आसा. हांव रोहन बाबाक चॅलेंज करून सांगता, ताणी एक तरी डॉक्युमेंटरी एविडन्स प्रोड्यूस करचो. विनयच न्ही, खंयचोय पॉलिटिशियन ह्या मागे कंपनीक कसले फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शनाक आसा जावं कसलोच इन्वॉल्वमेंट आसा जाल्यार ताणी डॉक्युमेंटरी एविडन्स प्रोड्यूस करून दिवचो. कंपनी फ्लोट करतना हांवें खंयचेच पॉलिटिशियनाचो आदार घेतलो ना. म्हाका म्हणजे कोणूच इन्वॉल्व जालो ना, विनय जालो ना. ताणें आनीक नांव घेनासतना एक प्रॉमिनंट मिनिस्टर म्हणलो, कारण ते मिनिस्टरान नांव घेवपाक तो भिलो काय तें हांव नकळो. कारण त्या मिनिस्टराची ताणें नांव घेतली ना, कारण त्या मिनिस्टराकूय ताजी खूब भरपूर खबर आसा. सो त्या म्हणून एकाचें त्या मिनिस्टराची नांव घेतली ना जायत. पूण खंयचोच मिनिस्टर गोंय राज्याचो खंयचोच मंत्री, खंयचोच आमदार म्हागे टिमी कडेन ताजें कसलेंच रिलेशन ना. आय एम द सोल ओनर ऑफ दॅट एडमंटन रॉयल. कपिल झवेरीक आमी एकदां विमानताक, जो सुदिनान जेन्ना सांगतालो, सुदीन ढवळीकरान जें सांगलें त्या दिसा कपिल झवेरीक आमी विमानताक मेळ्ळे. म्हणजे आमी एक कसली कॉन्फरन्साक विमानताक गेल्लो, त्या दिसा कपिल झवेरी विमानताक आसलो. दॅट इज द ओनली टायम. आनी इवन हांव कपिल झवेरीक आमी ताका पर्सनली आमच्यान ताजें कसलेंच रिलेशन ना. फोटो सेशन कांयच ना, ना फोटो बिटो कांय ना. जो आमदार उलयता फोटिंगपणाची गजाली आसा, ताका स्वता खबर आसा. फोटो क्रॉप करून कितलेशेच फावटी कितलेय कडेन लायले वयता. हेजो अर्थ हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका जायत्या गजाली मेळटा, बट कोण गॉडफादर कोणाचो हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा. लोकांक लिपोवपाची गरज ना. तेज्या खातीर म्हणजे खंय दाबल्या उपरांत कोणाक दुखता पळय तें निश्चित गोंयच्या जनतेक कळटा. तेंदुलकर का भी नाम उसमें आ रहा है सर, वो एलिगेशन ही हैड गिवन द एक्सप्लेनेशन. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. पणजे मांडवींतले ऑफशोर कसिनोची ट्रेड लायसन्स रिन्यू करपाचो महापालिकेचो सध्या तरी प्लान ना. कोरोनाक लागून मार्चा सावन कसिनो बंद आसात. 31 मार्चाक तांचे ट्रेड लायसनूय सोंपलां. कसिनो चालू दवरचे म्हूण कांय हॉटेलवाले आनी टॅक्सीकार खंय महापौराक मेळ्ळ्यात. महापौर म्हणटा आमदार नगरसेवकांक विचारून कितें तें थारायता. कॅसिनोचे आमी लायसन हे करपाचें ना म्हणजे पयलीं पासून आमचे स्टँड आसा, आमी ठरयला. हांव आमचो लिडर बाबुशान आमी रिन्यू करचे न्ही. आनी त्याच खातीर फ्रॉम आतां 31 मार्च पासून जे आमी रिन्यूवल आमी हांकां दिवूंक तांचे ड्यू आसता पळय, दिवना ती फायल म्हाका आयल्या बरोबर हांवें ती हांगा पेंडींग दवरल्या. हितून आतां जालें कितें, जे पणजेचे बिजनेसमॅन आसा, हितून ते टॅक्सीवाले आसा, हॉटेलियर आसा, वायन स्टोरवाले आसा, जे रेस्टॉरंटवाले आसा, तेंचे आतां एक असो म्हाका येवन एक येवन मेळटा आनी ते टॅक्सीवाले येवन मेळिल्ले ते मेळटा. ते म्हणटा कितें पळय आतां आमी कोविडा खातीर आतां जवळ जवळ आतां एक फुडलो सप्टेंबर म्हाका दिसता 6 म्हयने आतां आमकां कांयच बिजनेस ना. सगळें पणजेन पयल्या 7 उपरांत पणजे बंद पडलेले भशेन पडटा सारकी. तेन्ना तुमी ते ट्रेड लायसन्स तांकां रिन्यू करचें. 1-2 वर्सां आमकां आनी ते हें करचें आनी ते 2 वर्सां तरी आमकां मातशें तरी हितूंतल्यान मातशें भायर काडपाक फायनान्शियल जो हें जाला पळय. नाजाल्यार म्हणटा आतां कोविडांतल्यान आमी फाल्यां भायर सरले, एक दीस केन्ना तरी आमी हें ना जातलें आनी भायर सरतले, टुरिजम सुरू जातलो. तेन्ना जर तुमी जर बंद केले जाल्यार म्हणटा आमचें सारकेंच म्हणटा आमकां जगपाक आमकां हें जातलें. एज अ मेयर हांवें तेंचें आयकूंक जाय, लोकांक कितें जाय तें पळोवंक जाय. हांवें काल म्हाजी स्टेटमेंट कितें सांगलें की हांव आमच्या दिशेन आमी आजून फॉर्म आसा. पण एज अ मेयर म्हणून म्हाका एकट्याची से घेवन कांय फायदो ना. हांव एज अ मेयर म्हाका 30 कावन्सिलरांनी हांगा बसयला. म्हाजो लिडर बाबूश आसा,
तेजे पॅनल आहे आणि आमी एज अ टीम बाबूश म्हणून वावुरता. सगळ्यांचे म्हाका ह्या पॉयंटाचेर तरी हांव एज अ मेयर म्हणून म्हाजें कांयच हांव हें दिवंक शकना. हांव एज अ मेयर म्हणून तुका इतकें सांगूंक शकता की आमचे डिसिजन पयलीं आसलें तेजेर हांव अजुनी फॉर्म आसा. कोलवाळ जेलींतल्यान फुजो काडिल्लो अंडर ट्रायल कैदी हेमराज भारद्वाज अजूनय हाताक लागूना. नार्कोटीक केशींत पेडणे पुलिसांनी ताका धरिल्लो. जेलींतली गार्बेज ट्रकांत घालपाचें ताका काम दिल्लें. सामकें तेंकलां म्हूण सांगून थंयच्यान मातसो आड सरलो आनी जेल गार्डाचो दोळो चुकोवन नाच्च जालो. म्हापशें पेडणेचे पुलीस ताका खंय सोदतात. फाटल्या जानेवारीचे 29 तारखेक हिमाचल प्रदेशांतल्या 28 वर्सांच्या हेमराज भारद्वाजाक पेडणे पुलिसांनी नार्कोटीक केशींत धरिल्लो. तेन्ना सावन तो अंडर ट्रायल आशिल्लो. कोलवाळे जेलींत कांय कैद्यांक गार्बेज ट्रकांत गार्बेज भरपाचें काम दिल्लें. तातूंत भारद्वाजूय आशिल्लो. मंगळारा सदचे भशेन बाकीच्यां बरोबर तो गार्बेज भरूंक म्हूण जेलींतल्यान भायर आयिल्लो. 2 जेल गार्डूय आशिल्ले. ताणें सामकें तेंकलां म्हूण जेलगार्डांक सांगून तांकां मनोवंक मातसो आड म्हूण सरलो. थंयच्यान जेल गार्डांचो दोळो चुकोवन ताणें फुज्यो मारल्यो. दोनी जेल गार्डांची इन्क्वायरी चल्ल्या. दुसरे वटेन पेडणे आनी म्हापसा पुलीस भारद्वाजाक अजूनय सोदतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. इंजिनियरींग वैजकी अभ्यासक्रमाच्यो एंट्रन्स फुडें धुकलप भुरग्यांचे नजरेन बरोबर न्ही. कोचिंग अकादमीचो संचालक योगेंदर सिंग सिकरवाराचें मत. एंट्रन्स फुडें धुकल्ल्यार खंय भुरग्यांचो आत्मविश्वास खसतलो. फुडें 2 बॅचींची एडमिशनां तुंबतलीं. इतले मजगतीं NTAन JEE 1 ते 6 सप्टेंबर जाल्यार NEET 13 सप्टेंबराक फिक्स केल्या. So exam should be conducted now, because if exam is postponed further, then those students who have prepared very well, they don't know when the exam will be conducted again, and that creates tremendous amount of pressure on them as well as on their parents. So this is the basic and important thing. Second thing is, when suppose if exam is postponed, then 2 batches will be entering into colleges simultaneously. Number 1, which batch? Those who have already enrolled now for the exam. Second, those students who are in 12th now, who will be moving to writing the exam next year. So that will create a crisis like situation when they are entering simultaneously in the college, because resources are very limited. Third thing, when these students will be coming out of the college 4 years later, then 2 batches simultaneously will be coming out, which will be tremendous pressure for job market, because those many students won't be getting job at that time. So keeping all these things in mind, what we should do, exam should be conducted right now itself, and those students who are willing, those should be allowed to write the exam. कारवारा हणखणा सातेरीचे देवूळ उत्सवाक फक्त गांवां पुरतें उक्तें आसतलें. देवळाचो उत्सव आयच्यान सुरू. वर्सांतल्यान एकदांच उत्सवाक हें देवूळ उक्तें जाता. शेकड्यांनी गोंयकार त्या उत्सवाक वतात. अंदू कोरोनाचे परिस्थितींत गोंयकारांनी दर्शनाक येवचें न्ही, घरच्यानच देवीक नमस्कार करचो म्हूण देवळाच्या कमिटीचो उलो. आनी ह्या उत्सवाक लागून आमकां कोविड-19च्या महामारीच्या कारणाक लागून हे आमगेलें देवस्थान फक्त हणकोण गांवचे लोकां खातीर ओपन जातलें आनी खंयच्या भायल्या लोकांक प्रवेश किंवा देवीचें दर्शन मेळच्या शकना. हेजे बद्दल आमी तुमचे मनपूर्वक सहकार मागता. ताका लागून कोणी जे खंय खंय आसात पळय थंयच्यान ह्या देवीचें स्मरण करून तेंचे कृपेचे पात्र जावचे. मोठ्या थाटान गाजावाजान विसर्जनाक वचपी गणपती हे चवथीक बोवाळ नासतना मोरयाच्या गजरांत गंगेचे वाटेर चल्ले. 5 दिसांचे गणपतीचें विसर्जन सांजे जालें. फुडल्या वर्सा परत यो कोरोनाचें संकट एकदांचें निस्तार म्हूण विघ्नहर्त्या कडेन मागणी. आडपयचे गणपती विसर्जनाक अंदू दुयेंत आशिल्ल्यान खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊना पूत आशिल्लो. आतां उरिल्ल्यांचे गणपती फेब्रुवारी माघांत.
पारपय गांवचो प्रसिद्ध गणेश विसर्जन सोहळा ह्या वर्साक सामको जसो पयलीं जसो उमेदीन जातालो सबंद गोंयभरचे लोक पळोवपा येताले पूण कोण जी महामारी येयल्ली आसा तेजे मुळे हांगसर एक वेगळे तरेचें वातावरण जाल्लें आसा आनी तेजे मुळे हांगसर लोक येवपाक भियेले आनी आमी गांवचे कमिटीन आनी 12 पुरसांनी मेळून एक डिसिजन घेतलें की आमी सादेपणान ह्या वर्सा गणपती विसर्जन करप थोडेशें आनी आमी गणपती कडेन मागता की तेंचे बेगीच्या बेगीन तांकां रिकवर करतो आनी फुडल्या वर्साक असोच मोठ्या दबाज्यान हेजे पेक्षा मोठ्या उमेदीन गणपती पावपाक मेळो आमकां सगळ्यांक. आनी एक आवर्जून अशें सांगन दिसता म्हाका की आमचो श्रीपाद भाऊ आयज हॉस्पिटलान आसा तो आपूण स्वता घेवन येतालो फ्लोट्स आनी पावपाक स्वता आपले केंद्रीय मंत्री आसून सुद्दां माथ्यार ते परंपरा घेवन माथ्यार आपल्या गणपती घेवन विसर्जनाक वयतालो तें एक आमी खूब मिस केलें आयज आनी देवा कडेन मागता की भाऊ आमचो बेगीन बरो जावन येवचो घरा म्हणून. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.